सप्टेंबरासावन मतदार यादी अपडेट करपाचें काम वेंचणूक आयोग हातात घेतलो। जानेर 2019 18 वर्सां जाता तांकां वळेरेंत घालतले। त्याच बरोबर कोणाचें नांव दुरुस्त वा दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचें असल्यारय तशें करूं येता। राजकीय पक्षांचे सहकार्य घेवंक पक्षाचे प्रतिनिधी बरोबर वेंचणूक अधिकाऱ्यांची खासा बसका जाली। वेंचणूक आयोग 1 सप्टेंबरासावन मतदार यादी अपडेट करपाचें काम हातात घेता। 31 ऑक्टोबर मेरेन नावां घेतले। ज्यांका कामाच्या दिसांनी मामलेदार कचेऱ्यांनी वचूंक नावां दिवंक शक्य जायना तांच्या खातीर 2 आयतार मतदान बुथाचेर BLO येवन नावां घेवन वतलो। 2019 जे मतदार यादीन घालपाक एलिजिबल जातात 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी मतदार यादीन नाव घालपा खातीर सगळ्यांक मतदार हें ओपन आसतलें। 30 नोव्हेंबराक ही सगळी मतदार तयार जातली, यादी तयार जातली आणि 3 जानेवारीक हो नवो रोल आसा तो प्रिंट जावन येतलो आणि 4 जानेवारीक ही मतदार यादी पब्लीश जातली लोकां खातीर। जे मतदार हातून मामलेदारा कडेन किंवा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तांचे कडेन वचपाक शकना कसल्या कारणान, कारण नोकरेक लागून बी तांचे खातीर 2 दीस अशे दवरल्यात आयतार की ज्या दिसा BLO आसा ते मतदार केंद्राचेर मेळटले आणि थंय तांच्यांनी फॉर्म भरून दिवपाक जाता किंवा थंय समज फॉर्म भरपाक, कारण अशिक्षीत लोक असतात, फॉर्म भरपाक समज जर एसिस्टन्स बी जाय आसत जाल्यार ते BLO तांकां दितले थंय। आणि ते तारखे आसात 9 सप्टेंबर म्हणजे ते आसा आयतार आणि दुसरे आसा 7 ऑक्टोबर 2018। ह्या दोनूय दीस BLO प्रत्येक मतदार केंद्राचेर हजर आसतले आणि सकाळी 9 ते 5। हातूंत फक्त नांवां घालपूच न्ही, काही जाणांचें करेक्शन आसता किंवा कोणाक शिफ्ट करपा जाय थंयच्यान जाल्यार ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया आसात पळय न्ही त्यो करपा खातीर 2 दीस BLO त्या पोलिंग स्टेशनाचेर आसतले, म्हणजे ज्यांका कोणाक लाभ घेवपाक जाय तांणी घेवचो म्हणून। आयोग असल्या कामांक राजकीय पार्टींची मदत घेता। त्या खातीर पक्षाच्या प्रतिनिधी बरोबर वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी बसकाय घेतली। आता हें आमी पॉलिटिकल पार्टीज आसा तांकां मिटींग घेवन सांगचें पडटा, कारण ते आमचे स्टेक होल्डर्स कशे आणि तांकां सगळें कळोवन आमी ताची फुडली प्रक्रिया ही सुरवात करतात। म्हणजेच तांणी आपले पार्टीचे BLOs अपॉयंट करचे, म्हणजे जसे BLO आसता आमचे बूथ लेवल ऑफिसर्स तसेच पॉलिटिकल पार्टीचे बूथ लेवल असिस्टंट्स म्हणून आसता, तांच्यांनी ह्या प्रक्रियेत सहभागी जावपाक जाता आणि BLOक तांणी हेल्प करप किंवा समज जर BLOक नांव चुकयलां जावं BLOन थोडीं नांवां घेवंक ना जाल्यार ही सगळीं हाडून दिवपाचो अधिकार त्या BLOक दिल्लो आसता। म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीक आपयल्ले इतलेच खातीर आसता की तांणी BLOs अपॉयंट करचे। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुकाराम मराठे। मंगळारा वाळपय गाडयेच्या पार्किंगा वेल्यान वातावरण बरेंच तापलें। गाडी रस्त्यार घराच्या गॅरेजी मुखार पार्क केल्या म्हूण टायराचें वारें सोडलें तें सोडलें। वारें सोडटना पळयलो आनी गाडयेकाराक नांव सांगलें म्हणून नांव सांगतल्या जाणटेल्याच्या कानसुलार मारलें। तितल्याचेर लोकांच्या जमावान भर बाजारा दिसा वरभर रस्तो आडायलो। पुलिशेन कंप्लेन केल्या। एक काम कर हांव गाडी माझी हालयता त्या गाडयेच्या पात्रांत तू म्हाका शिकोवना कितें करते तू गाडी काडटा काय ना दिक्कत जा तू गाडी काडी तू गाडी काडी ना चेक कितें करपाक ही गाडी पंचर आसा वॉटेवर माझी ड्युटी हा तू म्हाका शिकोवना का तू ही गाडी वयली ब्लॉक काडला ती काड ती गाडी फुडें घेतला ती गाडी फुडें लागला तुझी गाडी रस्त्यार माझी गाडी रस्त्यार लावना गाडी दिसता आमची गाडी दिसता आमचोडाचेर हेजी गाडी पार्क केल्या तांकां तुम्ही विचारा ना तांकांच विचारलं गाडी ना कित्याक काडपाक लाय तो गाडी ना कित्याक गाडी ना जाल्यार ट्रेन हाडून काडटा अर्ध्यावर रावलो बाहेर गाडी कोणतरी काडटलो जाल्यार अजून मेरेन गाडी काडूंक ना हांवें तेन्ना ताका सांगलें बाबा गाडी काड जाल्यार हेणें म्हाका छानपणां सांगली म्हाका गाडी मारल्यो तो सांगता म्हाका
तो म्हाका सांगता की हो पब्लीक रोड. हांवें म्हटलं पब्लीक रोड म्हटल्यार लोकांच्या गॅरेजी समोर गाडी केन्ना दवरूंक जायना. फुडें एक गाडी आसली ताच्या फाटल्यान हांव गाडी दवरल्या आनी ती भाजी घेवन येवपाक येयलो. भाजी घेवन फक्त 5 मिनटांनी येयलो. भाजी घेवन म्हाज्या हातीन दोनी पिशवी आहा, चावी हातीन आसा. हांव गाडी काडपाक म्हणून येयलो. हांव गाडी काडपाक जाल्यार आनी दोनी टायराचे वारे सोडले आनी म्हाका सांगता गाडी काडप. कशी गाडी काडप सांग? गाडी कशी काडप सांग? वारे सोडपाक जाता हो आनी दोनी टायराचे वारे सोडले आतां गाडी कशी? आनी ते हांव तो जाणटो ताका सांगता आपूण वारो सोडला तें पळयला म्हणून त्या मनशाची फापड मारले. उलटे वाटतं येयलो मरे आनी दोनी काय पंचर केले. पंचर केल्या मरे पंचर केल्यार हांव उबो रावलो थंय. अरे तूं लोकांच्यो गाडयांच्यो पंचर कित्याक गाडी करता? कळ्ळें तुका? पंचर कित्याक करता म्हण हांव आतां पळयता चिंतता रे. तितल्या झुपकट तो येयलो रे. तो गाडयेकार येयलो आनी तूं काय पळयता म्हटलं ती पंचर केल्या. ती हत्या मनशान मरे केल्या पंचर म्हटलं. तो म्हटलं हा त्यांनी केल्या पंचर गाडी म्हटलं. तू गेलो धावा हो गेलो रे आपली गाडी कित्याक पंचर केलं काय म्हणा. तू कोणाक सांगता काय? तू काय सांगता? तिथे हांव गेलो. अरे तूं गाडी तिच्या तोंडानूच सगळ्यां पिच्या तूं केला मरे म्हटलं. येयलो मागीर सापड मारला मागीर तुज्या. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.